करूया. बापाची, पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सुरवातेचे मागणे. तू संपलोय जेजू, पूण आत्म्यापासून जिविताची जोर फुटली आनी आख्या संवसारा खातीर काकुतीचो सोमवीर उक्तो जालो. ए जिविताचे जोरी, ओगुणीच देव काकुती आख्या संवसाराचेर दापणे घाल आनी तुकाच तूं आमचेर वयर रितो कोर. काकुतीची जोर जावन जेजूच्या काळजांतल्यान व्हांवलेल्या रोगता आनी उदकां हांव तुजेर पातयेतां. काकुतीची जोर जावन जेजूच्या काळजांतल्यान व्हांवलेल्या रोगता आनी उदकां हांव तुजेर पातयेतां. काकुतीची जोर जावन जेजूच्या काळजांतल्यान व्हांवलेल्या रोगता आनी उदकां हांव तुजेर पातयेतां. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताणणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलली सर्वेस्पो तुझ्या तायें साव, स्त्रियांमध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माया, मोपया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. सत मानता देवा, सर्वपदवेदार बापा, सरकार आनी पृथ्वीच्या रचणारा, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरवी सांबाळलो, आंकवार मारयेर ताणें जल्मलो, पोंच ताका ताणें कोर्स सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सर्वपदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांच्या मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबे, भक्तांचे एकठार, पातकाचे मोगसणी, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. तुझ्या मोगाच्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कुणानी रोगो आत्मोहानी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातक्यांच्या फारीकपणा खातीर आमी तुका भेटोयता. जेजूच्या पुतुकेस्त कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या पुतुकेस्त कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या पुतुकेस्त कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या पुतुकेस्त कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या पुतुकेस्त कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या पुतुकेस्त कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या पुतुकेस्त कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या पुतुकेस्त कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या पुतुकेस्त कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या पुतुकेस्त कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. सासणाच्या बापा, तुझ्या मोगाच्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कुणा
कुडानी रोगोन आत्मोहानी देवपण आमच्यानी सगळ्या संसाराच्या पातक्यांच्या फारीकपणा खातीर हांव तुका भेटोयता जेजूच्या पोर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुतको जेजूच्या पोर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुतको जेजूच्या पोर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुतको जेजूच्या पोर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुतको जेजूच्या पोर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुतको जेजूच्या पोर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुतको जेजूच्या पोर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुतको जेजूच्या पोर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुतको जेजूच्या पोर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुतको जेजूच्या पोर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुतको सासणाच्या बापा तुझ्या मोगाच्या पुताच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कुडानी रोगोन आत्मोहानी देवपण आमच्यानी सगळ्या संसाराच्या पातक्याच्या फारीकपणा खातीर आमी तुका भेटोयता जेजूच्या पोर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुतको जेजूच्या पोर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुतको जेजूच्या पोर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुतको जेजूच्या पोर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुतको जेजूच्या पोर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुतको जेजूच्या पोर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुतको जेजूच्या पोर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुतको जेजूच्या पोर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुतको जेजूच्या पोर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुतको जेजूच्या पोर्तुगेज गोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुतको सासणाच्या बापा तुझ्या मोगाच्या
Chrystaci, गुणांनी रोगोत, आत्मोहानी देवपण, आमच्यानी सगळ्या संसाराच्या वाक्यांच्या फारीकपणा खातीर. आमी तुका भेटोयता. जेजूच्या पोर्तुगेज कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोश. जेजूच्या पोर्तुगेज कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोश. जेजूच्या पोर्तुगेज कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोश. जेजूच्या पोर्तुगेज कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोश. जेजूच्या पोर्तुगेज कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोश. जेजूच्या पोर्तुगेज कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोश. जेजूच्या पोर्तुगेज कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोश. जेजूच्या पोर्तुगेज कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोश. जेजूच्या पोर्तुगेज कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोश. जेजूच्या पोर्तुगेज कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोश. सजनाच्या बापा तुझ्या मोगाच्या पुता आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची गुणांनी रोगोत, आत्मोहानी देवपण, आमच्या आनी सगळ्या संसाराच्या वाक्यांच्या फारीकपणा खातीर आमी तुका भेटोयता. जेजूच्या पोर्तुगेज कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोश. जेजूच्या पोर्तुगेज कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोश. जेजूच्या पोर्तुगेज कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोश. जेजूच्या पोर्तुगेज कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोश. जेजूच्या पोर्तुगेज कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोश. जेजूच्या पोर्तुगेज कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोश. जेजूच्या पोर्तुगेज कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोश. जेजूच्या पोर्तुगेज कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोश. जेजूच्या पोर्तुगेज कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोश. जेजूच्या पोर्तुगेज कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कोश. पवित्र
आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. सासणाच्या देवा, जाचे सवे संपनात असली काकूत आनी सोरनात असले दयाळपणाचे भांडार आसा, दोयेन आमचेर तुजी नदर घाल आनी आमचे ताय तुजी काकूत वाडोय. ज्या वरवीं आमचे अवघडायेच्या खिणांनी आमी निराशी जायना जावं वो उर्बा साणिना जावं, पूण व्हडा बोरवाश्यान आमी तुजे पवित्र कुशेक आमचे समर्पण करूंक, जी आपुणूच मोग आनी काकलूत जावन आसा. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. हॅलो सूत्र आहे व्हेकल नंबर GA06E2384 मातशी काढून दुसऱ्या सायडीन लाय ट्रॅफिक ब्लॉक जातली आमकां
प्रितीच्या भाव भयणानो, आयज आख्खी पवित सभा आमच्या सोम्या जेजूच्या कोश्टा मरणाचो समारंभ करता. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक संवसारान धाडलो आनी सोम्या जेजून कोश्ट मरण खुर्साच्या पोलंगार सोंसून मनशा कुळाचें तारण केलें. आयचो सोमरोंब आमकां पवित खुर्साचेर आमचें लोक्ष घालूंक आपयता. आमची नदर पवित खुर्सार आमी घालता तेन्ना सोम्या जेजून खुर्सार कोश्ट मरण सोंसून मनीसकुळा सवें दाखयलोलो मोग, तशेंच ताणें हाडलेले सोडवणेचो उगडास करता. हेंच मनान दवरून आयचे सोमरोमणेक आमी विशय घेतला. वचात, मोगाच्या आनी सोडवणेच्या खुर्साक वेंगोयात. आयचे सोमरोमणेक भोगतीन वांटो घेतना मोगाच्या आनी सोडवणेच्या खुर्साक दर दिसा मोगान वेंगोवंक आमकां कृपा मागुया. आयचे सेवाधर्मीक सोमरमणेक 3 भाग आसात. सोबदाचो सेवाधर्म, पवित खुर्साची बोजोण आनी क्रिस्त प्रसाद. आतां ह्या सेवाधर्माक सुरवात दिवंक आमचे यादनीक ओगेपणान भितर सरतात. आमी सोगलीं उबीं रावया.
आतां आमी पयल्या भागांत भितर सरता तो म्हणल्यार सोबदाचो सेवाधर्म. ह्या भागांत पयलीं आमी देवाच्या उतराचो उजवाडान जेजूच्या कोश्टा मरणाचेर बारीकसाणेन नियाळ करतल्या. आयच्या पयल्या वाचपांत इजायास प्रवादी सर्वेस्पराच्या कोश्टवलेल्या चाकराचेर चित्र आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ताणें मनशाकुळा खातीर केल्ल्या मोगाचेर नियाळ करूंक आपयता. आयचें दुसरें वाचप हेब्रेवांक बरयलेले चिटींतलें घेतलां. हें वाचप जेजू देवाचो पूत आमचो श्रेश्ठ परम यादनीक म्हूण उगडास करता. शेकी शुभ वर्तमानकार भागिवंत जुआंव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टा मरणाचो इतिहास आमचे मुखार दवरता. चिंतान आनी बावडतान ह्या भागांत वांटो घेवया. देवा आमच्या बापा, तुवें उगणीत कोनवाळायेन संवसारान धाडलेल्या तुज्या पुता जेजून आपल्या रोगतान पास्कांचो गूट स्थापून दवरलो. तुजे कोनवाळेचो उगडास धरून आमकां तुज्या चाकरांक पवित्र कर आनी सदांकाल राख आनी सांबाळ. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. पळयात, म्हज्या चाकराक सूख भाग मेळटलें. हांव ताका उबारतलो, ताका वयर काडटलो, ताका बोव व्हरतो करतलो. मनशाचें रूपच ताका नासलें. नोदरेक तो इतलो सोब नासलोलो जाल्लो की ताका पळोवंक लोकांक वीट दिसताली. तशेंच आतां राष्ट्रांचो लोक तोटाक जातालो. ताचे मुखार राजा तोंड दापून उबे रावतले, कित्याक कदीच सांगूंक नासलोली गोडणी ते पळयतले आनी कदीच आयकूंक नासलोली वोस ते देखतले. आमी आयकलां तें कोण सोतमा दीत आनी सर्वेस्पराचें बळ कोणाक कळीत जालां. आमचे मुखार मुळांतलो उपचल्ल्या फांट्या सारको तो वाडलो, सुके कोरडे जमनींतल्यान पाळा सारको. आमी ताका देखलो, ताका सोबिताय ना, सुरोपाय ना. आमचे दोळे उगडून हाडपाक ताका कसलेंच सुरेखपण ना. कोण ताची पर्वा करिना, मनशा मुखार ताका मोलूच ना. दुखीचो मनीस तो कोसदोक भोगलोलो, जाचे मुखार आमी तोंड दांपता तसलोच एकलो. मनीस ताची बेपर्वा करतात, कोणूच ताका लेखिना. खरेंच म्हटल्यार आमचे कोसदोक ताणें भोगले आनी आमच्यो दुखी ताणें आपणाचेर घेतल्यो. कोड फुटलोलो, देवान खास लायलोलो आनी सोकला उडयलोलो अशें आमी ताचे विशीं चिंतताले. खरेंच म्हटल्यार आमच्या अपराधांनी ताका आसपास विणलो. आमच्या पातकाच्या बारान तो चिड्डलो. ताचेर खास पडल्या, तिचे वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी आनी ताच्या गायांक लागून आमचे गाये पेकले. आमी सगलीं शेळ्या भाशेन जळीमळी शिंपडून गेल्ल्या. जोण एकल्यान आपापली वाट दवरलोली आनी आमी सोमेस्ताच्या पातकांचो बार सर्वेस्परान ताचेर घातलो. जबरदस्तेन ताका वागयलो आसतना ताणें खालतीकायेन सोंसलें आनी आपलें तोंड उगडूंकूच ना. मारूंक व्हरता तसल्या ल्हान मेंढऱ्या सारको तो जालो. जशी एक शेळी आपणाक तास्तल्या मुखार ओगीच रावता, तशीच ताच्या तोंडांतली जाप भायर सरली ना.
जबरदस्तेन आनी जोट्टी करून ताका दवरलो. कोण तरी ताचे खातीर उलोवंक उबो जायत? ओय, जिव्या मनशाच्या पृथ्वी वयलो ताका उमटून काडलो. आमच्या पथकाक लागून ताका मरणाची खास्त लायली. नुस्त्या मनशां मदें ताका पुरलो आनी गिरेस्तां मदें ताका फोड उगडून दिलो. पूण खरेंच म्हटल्यार ताणें कधीच वायट करूंक ना. ताच्या तोंडांतलें फुटकिरें उतर केन्नाच भायर सरलें ना. कोश्टां दोगदांनी ताका चिड्डूंक सर्वेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकाचें फारीकपण दिवंक तो भेटयता जाल्यार आपल्या दायजांक पळोवंक ताका फावो जातोलें. लांब हांव तो भोगूंक पावतलो आनी ताचे उदेशी सर्वेस्पराची कशी शांती पावतली. ताच्या आत्म्याचे वळवळे सोंपल्या उपरांत उजवाड पळोवन तो संतोशी जालो. सगल्या मनशांची पातकां आपणाचेर घेवन आपल्या कोश्टां दोगदां वरवीं म्हजो चाकर तांकां पुण्यवंत करतलो. देखून हांव उरपंचीक ताचे स्वाधीन करतलो आनी जैताचें इनाम तो पदवेदारां मदें वांटतलो. कित्याक ताणें आपकोशेन मरण आपणाचेर घेतलें आनी पातक्या मदलो एकलो कसो ताका दवरलो. आनी त्या वेळार सगल्यांची पातकां तो आपणाचेर घेवन आसलो आनी पातक्या पासत विनोती करीत आसलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब गायन करून जातलो. बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. बापा तुझ्या हातान घालता म्हजो आत्मो. बापा तुझ्या हातान घालता म्हजो आत्मो. सर्वेस्परा हांव तुका शरणा येता. म्हाका कधीच लोचे घालूं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका निवार. तुज्या हातांत म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवना. सर्वेस्परा विस्वाशी देवा. बापा तुझ्या हातान घालता म्हजो आत्मो. दुस्मान सगळे करतात म्हजो तिरस्कार. शेजाऱ्यांक जाल्ला खेळण्याचो मार. म्हाका पळोवन म्हज्या वळखीच्यांक भिरांत दिसता. वाटेर म्हजी सावळी दिश्टी पडना. फुडें सगळीं घुस मारता. दोशी मेल्ल्यांक विसरता. तसो म्हाका मनांतलो भार घालो. कोयल्या कुड्ड्या भाशेन म्हाका कोनशाक उडयलो. बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. पूण हांव सर्वेस्परा तुजेर पातयो नासा.
म्हजो दे होच म्हज्या काळजाचो उल्हास तुज्याच हातांत आसा म्हजें जिवी म्हाका पिडापीड दितोल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार बापा तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो तुज्या दर्शन म्हाका दिवन तुज्या चाकराक संतोष बरेत कर तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यान तुमचें काळीज गोड दोरात बापा तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो हेब्रेवांक बरयलेले चिटीवेलें वाचप भाव भयणीनो आमी उचारता तो भावार्थ तीर सांबाळुया कारण स्वर्गार कूद देवा उजीर पावला तसलो उत्तम ओडतो यादनीक आमकां आसा तो जेजू देवाचो पूत आमच्यो उस्कुतायो ताका लागोनात तसलो आमचो यादनीक न्हय ताणें पातो करूंक ना कोरें तरी आमचेच भाशेन सगळ्या जिन्सांचेर ताल्यांत कश्टांनी ताची परिक्षा जाली तर विस्वासान कृपेचे शिरासोना लागीं सरुया तुय आदाराची गरज तेन्ना मेळटली आमकां काकलूत आनी कृपा आपल्या संवसारांतल्या जिवितांत जेजून व्हडल्यान बोब मारून आनी दुखां गळोवन आपणाक मरणांतलो वाटावंक जातालो ताका मागणी आनी प्रार्थना केली तेन्ना ताचे भोगती पासत देवान ती आयकली आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कोश्टां वरवीं कालतेपण कितें तें तो शिकलो आनी बापान ताका सोपून केल्या उपरांत तो आपणाक कालती आसलोल्यांक सगल्यांक सोडवणेचें कारण जालो देवाचें उतर हें देवाचे उडगार मोरो पर्यान कुर्सार मोरो पर्यान जेजू आमचे खातीर कालतो जालो देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें जुवावा पोरमोणे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टा मोरणाचो इतिहास जेजू आपल्या शिसा सांगाती केद्रोन वाडाचे पोलतोडी गेलो तू एक बाग आसली तातूंत तो आपल्या शिसां बरोबर बी तो सोल्लो गातकी जुदासो जागो ओळखतालो कित्याक सोबार पावटी जेजू तुवें आपल्या शिसां बरोबर वचो जुदास एक पोल्टून आनी मुखेल यादनिकांनी आनी फारिजेवांनी धाडलोल्या चौकीदारांक घेवन आयलो दिवट्यो उजवाड्यो आनी आतयारां घेवन ते थंय पावले तेन्ना जेजू आपणाक कितें घडटलें आसलें तें सगलें जाणो जावन फुडें सरलो ताणें तांकां म्हळें तुमी कोणाक सोदतात
ताणी ताका जबाब दिलो, जेजून तांकां म्हळें, हांव तो. गातकी जुदास तांचे बरोबर उबो आसलो. जेन्ना ताणें हांव तो म्हळें तेन्ना ते पाटी सोरले आनी जमनी शेवटले. नव्यान ताणें तांचे कोडे विचारले, तुमी कोणाक सोदतात? आनी तांणी म्हळें, जेजून परती पाळ केलो. तो हांव म्हूण हांवें तुमकां सांगलें म्हणटूच तुमी म्हाका सोदतात जाल्यार हांकां वचून दी. अशें ताणें म्हणलोलें तें उतर घडून येवंक जाय आसलें. तुवें म्हाका दिल्या आयतांचे भितरले एकल्याक लेगून हांवें इबाड जावंक दिवंक ना. सिमांव पेद्रू कडेन तोरसाद आसली, ती ताणें भायर काडली आनी पुरोम यादनिकाच्या चाकराचेर मारून ताचो उजवो कानूच कातरलो. त्या चाकराचें नांव माल्कू. जेजून पेद्रूक म्हळें, तुजी तोरसाद पोत्यान घाल. बापान म्हाका दिला तें पात्र हांव पियेवचो ना. पोलतोणीन तिच्या सोरदारान आनी जुदेवांच्या चौकीदारांनी जेजूक धरलो आनी बांदलो. ताणें ताका पयलो आनासागीर व्हेलो, कित्याक तो कायफासाचो त्या वर्साचो पुरोम यादनिकाचो सासरो आसलो. पोरजे खातीर एकलो मनीस मेल्यार उदीक फायद्याचें म्हूण जुदेवांक बूद दिल्ली तो होच कायफास. सिमांव पेद्रू आनी दुसरो एकलो शीस जेजू फाटल्यान गेले. हो शीस पुरोम यादनिकाचे ओळखीचो आसलो देखून जेजू बरोबर तो पुरोम यादनिकाच्या आंगणान भितर सरलो. पूण पेद्रू दारा भायर रावलो. पुरोम यादनिकाचे ओळखीचो आसलो त्या दुसऱ्या शिसान दार राखणे कडेन उतर घालें आनी पेद्रूक भितर काडलो. दार राखणेन पेद्रूक म्हळें, तुवें ह्या मनशाच्या शिसांतलो न्हय. ताणें म्हळें, हांव न्हय. इतलें म्हणसर हिंव खातालें देखून कोळशाचो दोगटो केल्लो ताचे भोंवतणी रावन चौकीदार आनी चाकरां शेकतालीं. पेद्रूय तांचे सांगाती आसलो आनी शेकतालो. पुरोम यादनीक जेजूक कांय विचार घालून ताच्या शिसा आनी शिकोणी विशीं ताची चवकशी करूंक लागलो. जेजून ताका जबाब दिलो, सोते नांव सोबे माजार उलयलां. सदांच हांवें देवस्थानांत आनी देव मंदिरांत सगलो जुदेव लोक एकठांय जाता थंय शिकोवन दिल्या. गुप्ती हांव कितेंच उलोवंक ना. म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? म्हाका आयकलां तांचे लागीं. हांवें कितें म्हणलां तें विचार. हांवें सांगलां तें ती बरीं जाणोत. ताणें अशें म्हणलो ना फुडें तुवें आसलोल्या एका चौकीदारान जेजूचे तापोट मारले आनी म्हळें, महायाज्ञिकाक तूं असो जबाब दिताय? जेजून अशी जाप दिली, हांव उलयलां तें वांकडें जाल्यार ताची म्हाका गोवाय दी. पूण जोर तर हांव उलयलां तें सारकें, कित्याक म्हूण तूं म्हाका मारताय? तेन्ना नासान ताका बांदून कायफास महायाज्ञिकागेर पाठयलो. सिमांव पेद्रू आजून थंय आसलो आनी शेकतालो. तांणी ताका म्हळें, तुवें तांच्या शिसांतलो न्हय. ताणें ना म्हळें,
हांव न्हय. पोरोम याज्ञिकाच्या एका चाकरान पेद्रूक मुळे आरे हांवें तुका ताचे बरोबर बागेंत पळोवंक ना रे. हो चाकोर पेद्रून कान कातरलोलो ताचो सोयरो आसलो. पेद्रून आनीक एक पावट ना मुळे आनी तेन्नाच कोंब्यान साद घातलो. सकाळ जातूच तांणी कायफासा घेतान जेजूक निते शाळेन व्हेलो. आपूण बाटो ना जावंक पूण आपणाक पास्काचें जेवण करूंक मेळचे खातीर ते निते शाळेंत भितर गेले ना. देखून पिलातान आपुणूच तांचेशी भायर येवन म्हळें, ह्या मनशाचो तुमी कसलो गुन्यांव करतात? तांणी ताका जबाब दिलो, हो मनीस नश्ट न्हय आसलो जाल्यार आमी ताका तुजेशी हाडचे नासल्या. पिलातान तांकां म्हळें, तुमी ताका व्हरात आनी तुमचे सुमूर्ती प्रमाणे ताची नीत करात. जुदेवानी ताका म्हळें, कोणाचेरूच मरणाचे फर्मोण मारूंक आमकां पदवी ना. आपूण कसो मरतलो आसलो हाचे विशीं जें जेजून सांगून दवरलेलें तें खरें जावचे खातीर अशें घडलें. पिलात नव्यान निती शाळेन गेलो आनी जेजूक आपोवन ताणें ताका म्हळें, तूं जुदेवाचो राजा? जेजून परती पाड केलो, हें तूं तुजेच उस्तोंगी म्हणटाय ओ दुसऱ्यांनी तुका म्हजे विशीं अशें सांगलां? पिलातान म्हळें, हांव जुदेव तर तुज्याच लोकान आनी मुखेल याज्ञिकांनी तुका म्हज्या हातांत घाला. कितें केलाय तर तुवें? जेजून परती पाड केलो, म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसारांतलें जाल्लें जाल्यार हांव जुदेवांच्या हातांत पडना जावंक म्हजे शिपाय झुजतले आसले, पूण म्हजें राज हांगा सोल्लें न्हय. पिलातान ताका म्हळें, म्हणटोच राजा तूं? जेजून जबाब दिलो, हांव राजा म्हूण तुवें सांगलें. ह्याच पासत हांव जल्मलां, ह्याच पासत संवसारांत आयलां, स्वताक गोवाय दिवंक. जीं कोण सोत मानून घेवंक तयार आसात तीं म्हजो ताळो आयकोतात. पिलातान ताका म्हळें, सोत म्हूण गे कितें? अशें उलोवन पिलातान नव्यान जुदेवां सोशीं भायर वचून तांकां म्हळें, म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेळ्ळो ना. पूण पास्काचे सुमयार तुमचे विणवणेक कान दिवन हांवें एकल्याक सुटका दिवची म्हूण तुमची चाल आसा. जुदेवाच्या राजाक हांवें सुटका दिल्ली तुमकां जाय? तांणी परत बोब मारून म्हळें, बाराबास म्हळ्यार एक पूंड आसलो. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचे जर्मोन मारूंक लायले. शिपायांनी कांट्याचो एक मुकूट विणलो आनी ताच्या माथ्यार घालो आनी ताका एक जांबळें आंगलें न्हेसयलें. ते ताचेशी येवन म्हणटाले, आनी ताचे तापटां मारताले. नव्यान भायर येवन पिलातान तांकां म्हळें, पळयात, ताचो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळ्ळो ना म्हूण तुमकां कळोन येवचे पासत
हांवें ताका भायर हाडटा. तो कांट्याचो मुकुट आनी ते जांबडे आंगळे घालून आसलो तसो जेजूक भायर आयलो. पिलातान तांकां म्हळें, पळयात, हो आसा तुमचो मुनी. ताका देखलो तेन्ना मुखेल याजनिकांनी आनी चौकीदारांनी बोब मारली. ताका खुर्सार मार, ताका खुर्सार मार. पिलातान तांकां म्हळें, तुमीच ताका व्हरात आनी खुर्सार मारात. म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेळ्ळो ना. जुदेवांनी ताका परती पाड केलो. आमकां आमचें शास्त्र आसा आनी त्या प्रमाणे ताका मरण फावो, कारण तो आपूण देवाचो पूत म्हणटा. ही उतरां आयकली तेन्ना पिलात ओदीक भियेलो. परत निती शाळेंत वचून ताणें विचारले, तूं खंयचो? पूण जेजून ताका जाप दिली ना. त्या पासत पिलातान ताका म्हळें, तूं म्हजे कडेन उलयनाय. तुका सोडूंक आनी तुका खुर्सार मारूंक म्हाका पदवी आसा म्हूण तूं नकलोय. जेजून ताका परती पाड केलो. ती तुका वयर तावन दिवंक नासली जाल्यार म्हजेर तुका कसलीच पदवी आसची नासली. ह्या पासत जाणें म्हाका तुज्या हातान दिला ताका ओदीक व्हड गुन्यांव आसा. हे घोडये मेरेन पिलात ताका सोडूंक सोदतालो, पूण जुदेवांनी बोब मारली. ह्या मनशाक सोडशी जाल्यार तूं सेजाराचो इश्ट न्हय. आपूण राजा म्हणटा तो मनीस सेजाराचो दुस्मान. पिलातांनी उतरां आयकली तेन्ना ताणें जेजूक भायर हाडलो आनी चेरोबंदी हेब्रे भाशेन गाबाता म्हणटात ते सुवातेर आपूण निती सोदरेर बसलो. तो दीस पास्कांचे तयारेचो दीस आसलो. सुमार 2-5 जाल्लो. पिलातान जुदेवांक म्हळें, पळयात, हो आसा तुमचो राजा. ते आडूंक लागले. ताका नाच कोर, ताका नाच कोर, ताका खुर्सार मार. पिलातान तांकां म्हळें, तुमच्या राजाक हांव खुर्सार मारूं. मुखेल याजनिकांनी जबाब दिलो, सेजारा बगर आमकां राजा ना. तेन्ना ताका खुर्सार मारूंक पिलातान जेजूक तांच्या ताब्यांत केलो. तांणी जेजूक धरून व्हेलो आनी तो आपलो खुरीस घेवन कोट्ट्याच्या म्हणलोल्या जाग्यार वचूंक गेलो. ह्या जाग्याचें नांव हेब्रे भाशेन गोलगोथा. थंय ताका आनी ताचे बरोबर आनीक दोगांक तांणी खुर्सार किडायले. जेजूक मोदें आनी त्या दोगांक ताचे एक एक कुशी. पिलातान एक नामलेख बरयलो आनी तो कुसा वयर घालो. ताचेर अशें बरयलोलें आसलें, नाजरेत का जेजू जुदेवांचो राजा. जेजू खुर्सार मारलो ती सुवात शारा लागीं आसली देखून जायते जुदेवांनी हो नामलेख वाचलो. तो हिब्रे, लातीन आनी ग्रीक भासांनी बरयलोलो. तेन्ना जुदेवांच्या मुखेल याजनिकांनी पिलाताक म्हळें, सुदेवांचो राजा अशें बरोवंक नाका, पूण हो मनीस आपूण सुदेवांचो राजा म्हणटालो अशें बरोय. पिलातान जबाब दिलो, हांवें बरयलें तें बरयलें. जेजू खुर्सार किडायतूच शिपायांनी ताची आंगोस्त्रां घेतलीं आनी तांचे 4 वांटे केले.
2 शिपायाक एक वांटो तशेंच ताचे आंगलें घेतलें. आंगल्याक शिवण नासली. तें वयसान सकल एकसारकें विणलोलें. ह्या पासत तांणी एकामेकाक म्हणलें, आमी ते पिसचे न्हय, पूण सोटी घालून ते कोणाक पडटात ते पळोवया. हे पोरी पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां घडोवन आयलीं. तांणी मोची आंगोस्त्रां आपणा मोदें वांटलीं आनी मोचे आंगल्याचेर सोर्ती घाल्यो. अशें शिपायांनी केलें. जेजूच्या कुर्साशी ताची आवय, ताच्या आवयची भयण क्लेफासाची पोतीन मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपले आवयक आनी तिचे कुशीक आसलोल्या मोगाच्या शिसाक पडून जेजून आवयक म्हळें, ओस्तुरे, हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हळें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार तावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. ह्या उपरांत सगलें सोंपादलें म्हूण जाणा जावन पवित्र पुस्तक सोपूर्णायेन खोरें जावचे खातीर जेजून म्हळें, म्हाका तान लागल्या. शिरक्यान बोलोलें दोंडूल थंय आसलें. ताणें शिरक्यान बुडयलोलें कालोंबे बोडयेक लावन ताच्या तोंडाशी पावयलें. शिरको चाकलो तेन्ना जेजून म्हळें, सोंपादलें. आनी तोकली बागोवन ताणें प्राण सोडलो. उबी रावया. तो तयारेचो दीस आसलो आनी किरीतोबाजाचो सोनवार लागीं पावलोलो. देखून सोनवारा दीस कुडी कुर्सार उरोना जावं तांचे पांय मोडचे आनी तांच्यो कुडी काडून व्हरच्यो म्हूण देवानी पिलाता कडेन मागलें. शिपाय आयले आनी जेजू बरोबर कुर्सार मारलोल्यांचे पयल्याचे तशे दुसऱ्याचे तांणी पांय मोडले. पूण जेजूशी पावतूच तो मेलो म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले ना. पूण एका शिपायान एक बालो घेवन ताची कूस विडली आनी रोखडेंच रोगत आनी उदक व्हांवलें. जाणें हें पळयलें ताणेंच तुमी विस्वास दवरचे पासो ती गवायकी दिल्या. ताची गवायकी खरी आनी तो सोत उलयता म्हूण तो जाणो. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, ताचे एक पूण आड मोडची नात. हें उतर खरें जावचें पासो त्यो वस्तू घडल्यो. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, आसपास विडलोल्याक ती पळयतलीं. हाचे उपरांत आरेमातयेचो जुजे जेजूचो शीस पूण जुदेवांचे भिरांतीन गुप्ती रावलोलो. हाणें जेजूची कूड काडून व्हरूंक पिलाता कडेन मागलें. पिलातान रोशा दिली. ताणें येवन जेजूची कूड काडून व्हेली आनी निकोदेम जेजूशी पयलीं रातचो आयलोलो तो सुमार 100 तार गोंड रोसाची आनी मुसांबराची मिसळणी घेवन आयलो. तांणी जेजूची कूड घेतली आनी जुदेवांचे निकी पिण्याचे रिती पोरमोणे पोरमोळ रावन ती ओलिनी गुटलायली. ताका कुसार मारलोलो ते सुवातेर एक बाग आसली आनी ते बागेंत आजून कोणाक घालूंक नासलो तसली एक नवी समाधी आसली. तो जुदेवांचो तयारेचो दीस आसलो आनी ती समाधी लागींच आसली देखून तांणी जेजूक थंय घालो. बसूया. देवाच्या उतराचेर नियाळ आतां जातलो.
आमी सगळीं भक्तीपणी ह्या नियाळान वांटो घेवया. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आज निमाणो शुक्रार आमी इंग्लीश भाशेन गूड फ्रायडे म्हणटा आनी जेजूच्या कोश्टा मोरणाचेर आमी आयच्या दिसाक नियाळ करता. युजीन देमेज नॉट 1782 वर्साक हो पॅरीस ह्या फ्रांसाच्या देशान जल्मलो. आस्तीक मनीस तो आसलो. ही वॉज अ रिच मॅन, अ यंगस्टर. सगली ग्रेस्काय ताचे लागीं आसली आनी ग्रेस्काय आसून आपलें जिवीत बरे तरेन तो चलयतालो. सगलें सोंपेपणां ताका आसलीं. ही हॅड ऑल द लग्जरी एट हीज डिस्पोजल. आनी हाका लागून जायते पावटी कोश्ट कितें तें ताका खबर नासलें. जिवितान आटे विटे येतात हें तें नोकडो आसलो आनी हाका लागून आपलें जिवीत तो बरे तरेन चलयतालो. आपल्या जिवितान बरे तरेन मौजा मारतालो. एका दिसा निमाण्या शुक्राराक किरीत भाशेन पवित्र कुर्साचे आमी भोजवण करता, आमी दर्शन घेता. आमी आतां ही रीत देवाचें उतर जाल्या उपरांत, हें प्रवचन जाल्या उपरांत पवित्र कुर्साक किरीत भाशेन आमी नमस्कार करता. ताचे फिरगोजेन तें चलतालें आनी अशें चलता आसतना तो पुडूक म्हूण इगोजेन भितर सरलो. युजीन भितर सरता आसतना की भाशेन खुर्साक उमो घेवंक तो गेलो आनी खुर्साचो उमो घेता आसतना की विचित्र तरेन ताच्या जिवितान भितरल्या भितर एक शांती कशी आयली, एक उचांबोडाई ताका आयली. दोनूय वस्तू आयल्यो, शांती आनी उचांबोडाई. आनी हाका लागून तो किरीत भाशेन आपले भितर चिंतूंक लागलो, कितें जाता म्हज्या जिवितान? वॉट्स हॅपनींग टू मी? समथींग इज हॅपनींग. आनी हाका लागून आपलें जिवीत तो नियाळूंक लागलो. नियाळटा नियाळटा 25 वर्सांचो हो तरणाटो आसलो आनी आपल्या जिवितान हें नियाळटा आसतना किरीत भाशेन ताणें आपल्या जिविता वयर नियाळून आपलें जिवीत देवाक भेटूंक ताणें येवजिलें. आनी 26 वर्सांचो आसतना तो सेमिनारींत भितर सरलो इन द इयर 1808. आनी सेमिनारींत भितर सरतना किरीत भाशेन ताणें आपल्या जिवितान जेजूक आपल्याचो माज कसो करून घेतलो. आनी जेजूक आपलो माज करता आसतना किरीत भाशेन ताणें आपलें जिवीत सगळेंच देवाक भेटयतलो अशें ताणें येवजिलें. आनी जिवीत आपलें त्या दिसाक ताणें सेमिनारीन भेटून कुर्सार आसलेले जेजूक एके भाशेन वेंग मारली. ह्या कुर्सार आसलेले जेजूक इतलो तो गुलाम कसो आपूण जियेलो. सगळे आपल्या जिवितान येतले कोश्ट, आपल्या जिवितान येतले आटेविटे, आपल्या जिवितान येतले त्रास ताणें जेजूक भेटयले. आनी बाबा भयणीनो, सुमार वर्सां बोलांतल्या उपरांत डिसेंबराचे 3 तारखेर 1995 ह्या वर्सा आमच्या बाग्योंत पाप सायबान जुआंव पॉल दुसऱ्यान ताका आल्ताराचो मान दिवन बाग्योंत युजीन
दे मेजबॉन म्हूण ताका पाचारलो. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयचें पयलें वाचप आमी घेतलां तें इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. आनी ह्या वाचपांत आमी आयकता कोश्टवतेल्या चाकराची खबर. सर्वेस्पराचो चाकर कोश्ट व्हडवडे सोंसता काय बरें आमकां थंयसर मेळटा. ताका सोबिताय नासली, ताका सुरोपाय नासली. ओ मनशाचे ताका रूपूच नासलें. सगल्या मनशांनी ताका पोरो घातलोलो. सगल्यांनी ताका ताची बेपरवा केल्ली. ताणें आमच्या पातकां खातीर किरीत भाशेन आपल्याकूच बाबा भयणीनो आमच्या पातकांनी तो भारान चिड्डलोलो. सगळें ताका अपमान करताले. खालतीकायेन ताणें सोंसलें. आपलें तोंड ताणें उगडलें ना. पयले सुवातेर एक मारूंक व्हरता तसली शेळी वो एक मारूंक व्हरता तसलो निरपराधी मेंढरो कसो तोंड धांकून तांचे मुखार तो ओगोच रावलो. आपणाक तासूंक व्हरतल्या मुखार तो ओगोच रावलो. आपली जाप ताणें काडली ना. आमच्या मोगा पासत कोश्ट व्हडवडे आनी सगले संकोश्ट ताणें सोंसले. आनी हें बाग्यूत पण ताणें आपलें सोंसता आसतना किरीत भाशेन इसायास प्रवाद्यान जें बरयलोलें आसलें हो सर्वेस्पराचो चाकर म्हूण किरीत भाशेन बाबा भयणीनो आमकां आतां नव्या करारान हो सर्वेस्पराचो चाकर आमच्या सोमी जेजू क्रिस्ता वरवीं आयच्या दिसाक ह्या व्हडवड्याच्या कोश्टा मरणांत ह्या खुर्साच्या ताच्या तोडमोड्यांतल्यान आमकां दिसती पडटा. खुरीस आज आमी पळयता बाबा भयणीनो जेजूक खुर्सार मारलेलो आसा. खुरीस आमकां किरीत भाशेन जावन आसा कोश्टा व्हडवड्यांची एक खुणा. जेजू ह्या खुर्सार उमकडून किरीत भाशेन ती मोगाची निशाणी करता. बाबा भयणीनो, आमी जेजूचेर ह्या खुर्सार उमकळटा थंयसर नदर मारुया. जुदेवांच्या रिती प्रमाणे रोमकार किरीत भाशेन बाबा भयणीनो क्रिमीदोरांक खुर्साचेर मारताले आनी तांकां खुर्सार मारचे न्हू आदी पयले सुवातेर ते तांचेर जेरबोन मारताले. हे जेरबोन कसले? ते पयले सुवातेर ते एक सोयती करताले आनी सोयतेक आमी पळयता लाकडाचे तशेंच बाबा भयणीनो थंयसर हाडांचे कुडके आसताले आनी सोयती करून ह्या मनशाक जाका खुर्सार मारूंक जाय आसलो ताचेर ते जेरबोन मारताले. जेजूक असलो सोयत्यांचो मार तांणी दिलो. आमी पळयता आदी जेन्ना सोयत्यांचो मार ते दिताले तेन्ना पयले सुवातेर हे जेरबोन मारतूच ह्या मनशाक शक्ती आसनासली. ताच्यो कात्यो भायर सोदताल्यो, रगत व्हांवतालें. जायते फावटी हो मनीस थंयसरूच आपलो प्राण सोडटालो. मनशाक जेरबोन मारल्या उपरांत ताच्या खांदार खुरीस ते दिताले. खुरीस दिल्या उपरांत ह्या मनशाक नेमलोले सुवातेर ते ताका मारून मारून व्हरताले. ताचे हाताक आनी ताच्या पांयांक नेमलोले सुवातेर व्हरून ताका हाताक आनी पांयांक खिळे मारून ते खुर्सार मारताले. ह्या जेजूचेर आमी नदर मारुया. जेजू खुर्सार किरीत भाशेन कोश्टा व्हडवड्यांची मरण सोंसता. जेजू ह्या कोश्टा मरणाच्या व्हडवड्या उद्देशी तुज्या
आनी म्हज्या मोगा पासत थंयसर खुर्सार व्हडवळे तो सोंसता. बाबा भयणीनो, आमचो मोग करता, आमचो नाश जायना जावंक, आमकां पुनर्जिवनपण फावो जावंक, देवा मुखार आपणायलोलीं भुरगीं आमी जावंक, आमकां सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर देव आपल्या एकल्याच पुताक आमकां दिता. इतलो देव आमचो मोग करता. रोमकाराचे चिटीन बागेवन पावलो म्हणटा की आपल्या 5व्या आवेस्वरान 8वे ओळीन एकल्याच पुताक जेजू आमचे खातीर दिता. आमचो देव मोग करता. हाका लागून जेजू ह्या खुर्साचेर व्हडवळे सोंसून आमच्या मोगा पासत निशाणी कशी आमकां दिता. आयच्या दिसाक बाबा भयणीनो, ह्या जेजूचेर आमी नदर मारुया. म्हजो जबाब कितें? म्हज्या खुर्साक हांव वेंगयतां काय? जेजू जशें ताणें कोश्ट सोंसले आनी खुर्सार आपूण मेलो, जायते पावटी म्हज्या जिवितांत खुरीस येता तेन्ना ह्या जेजूचेर नदर घालून हांव म्हजे खुरीस मोगान व्हरतां. सिरेंचो सिमाव जेजूक खुरीस व्हरूंक आदार दिता अशें आमकां मेळटा. दुसरी जेन्ना त्रासान पडटात, कोश्टवतात, तेन्ना मोगान हांव तांकां तेंको दिवन तांचो खुरीस व्हरूंक आदार दिता जाल्यार विचार करुया. दुसरो नियाळ आज आमी करता बाबा भयणीनो. खुरीस जावन आसा लोजेची कुणां. जेजू ती मानाची आनी मोहिमेची कुणां करता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जुवांवां आमकां किरीत भाशेन जेजूच्या कोश्टा मोरनाचो इतिहास आमी वाचला. आनी ह्या कोश्टा मोरनाच्या इतिहासांत आमकां जेजूक पयले सुवातेर धरून आनास म्हणटात ताच्या घरांत व्हरतात. थंयसर वेल्या उपरांत ताका कायफास म्हणटात थंयसर व्हरतात. थंय जाल्या उपरांत जेजूक मोरनाचें फर्मोण दिवंक पिलाताशी व्हरतात आनी पिलाताच्या हातान ताका घालतात. जेजूचेर खुर्साचें फर्मोण थंय पिलात मारता आनी एक लोजेची आनी किरीत भाशेन ओकमानाची कुणां जी आसली खुरीस तो ताचेर तो घालता. बाबा भयणीनो, एक फामाद बरोवपी, एक फामाद उलोवपी अशें आपल्या भाशणान म्हणटा, द रोमन क्रॉस वॉज अ ट्री ऑफ शेम. फकत सकयल आसलेल्या लोकांक ही सोजा रोमकार दितालेत. गुलाम जावं ते थंयसर विदेशी स्लेव्स एंड फॉरेनर्स हांकांच की बाबा भयणीनो ही सोजा खुर्साची फावो जाताली. आनी हें आमी आमच्या नव्या करारान पळयता. पावलू एक रोमकार जावन आसता, ताका खुर्साचें मरण दिनात. आंद्रे आनी पेद्रू बाबा भयणीनो रोमकार आसनात, तांकां खुर्साचें मरण फावो जाता. आनी हें आमी रोमकारा मदें पळयता. खुर्सार किडावचे आदीं बाबा भयणीनो सैनीक आनी शिपाई थंयसर आसलेले त्या मनशाची मस्कऱ्यो करतात. तिसरे सुवातेर खुरीस घेवन नेमलोले सुवातेर व्हरतूच ताचो गुन्यांव ताच्या गोड्याक घालतात, नाजाल्यार नामलेख बरोवन ताचे तकले वयर ते मारतात. अशें करप म्हणल्यार लोकां मुजीर ह्या मनशाची लॉस जावची आनी ताका किरकोळपण भोगचें म्हूण रोमकारांच्या मतींत आसता. आनी हें करूंक ते सगळे उपाय घेतात.
जांकां खुर्सार मारतात तांकां लोकांक दिसचे खातीर ते बाबा भयणीनो ते सुवातेर जंय खुरीस खिडायला थंय ते हो नामलेख घालतात. इतलेंच न्हय, त्या मनशाक आनी खिकोन करूंक, त्या मनशाक आनी लॉस करूंक ताका विंगडो करतात वो थोडेच कपडे घालून थंय खुर्सार ते मारतात. मोगाड बाबा भयणीनो, खुरीस जावन आसा लोजेची खुणां. ह्या खुर्सार आमचो सोमी जेजू क्रिस्त मेलो आनी खुर्सार मरून ह्या खुर्साक ताणें मानाची आनी मोहिमेची खुणां कशी आमकां दिली. जो खुरीस सगलीं मनशां लोसतालीं आतां आमी खुर्साक पळयतच नमस्कार करता. जो खुरीस लोजेचो जाल्लो ताका पळोवन बाबा भयणीनो तातूंतल्यान खुरपा मेळटा म्हूण आमकां माहिती आसा. खुरीस पळोवन बाबा भयणीनो आमचे संकोच येता तेन्ना आमी खुर्साची खुणां करता. आमचो जबाब कितें गाय? जेजून आपूण मरून आमकां किरीत भाशेन हो खुरीस दिलो. म्हज्या आनी तुज्या जिवितान कशे तरेन आमी हो खुरीस घेता. आज आमी पवित्र खुर्साची बोजवण करतले थोड्याच वेळान. पयले सुवातेर आमी बोजवण करता तेन्ना आमी सगल्या भावार्थान दिमी मारून जेजूक तुवें आमचे खातीर मेलो म्हूण नमस्कार करुया. दुसरे सुवातेर बाबा भयणीनो, आमी ह्या समाजांत आमची जायतीं भावा भयणां जीं लॉस भोगतात, जेजूच्याय काळार तीं आसलीं. सामारितान ओस्तोरी जावं पोर्दुवाराक सांपडलेली ओस्तोरी जावं दुसरे हेर थंयसर जेजू वांगडा भोंवतेले ताचे हेर पाटलावदार सगल्यांक जेजू मानान लेखता. आमच्या समाजान जायतीं आमची भावा भयणां असलींच आसात. लोजेन तीं भोंवतात आमच्या वायट उतरांक लागून. लोजेन आनी सगल्यांच्या भिरांतेन तीं आसात, कित्याक आमी तांच्यो खबरो करता देखून. बाबा भयणीनो, असल्या आमच्या भावा भयणांक आमी तांचे सवे मानान आनी मोगान वागोवया. आमी तांकां एक नवो बरवंसो दिवया, जसो जेजून खुर्सातान म्हणलें बापा तांकां बगूस ते नकळत कितें करतात ते. बाबा भयणीनो, दुसरो आमी पळयता हांगासर जेजूचे खेबाडां करतात, अपमान करतात, ताका ते पिडापीड दितात. तो मेलो म्हूण समजून ताची कूड बाबा भयणीनो एक तोर्सात घेवन ते विणटात. असले वेळार ताचे कुडींतलें रगत आनी उदक व्हांवता. हे जोरी उदेशी जेजू तुजी आनी म्हजी पातकां धुवन काडटा. आमी दुसऱ्यांक बोगसूंक, आमी दुसऱ्यांक मानान लेखूंक, आमी दुसऱ्यांक फावो तो जागो दिवंक प्रयत्न करुया. मोगाळ बाबा भयणीनो, आज ह्या खुर्साचेर आमी नदर मारुया. तेतेलेस्ताय अशें आमी म्हणटा. इट इज फिनिश्ड. जेजू खुर्सातान म्हणटा. कितें सोंपलें गाय? आमी ह्या खुर्साचेर नदर मारुया. टू स्पीक अप when silence is safest, to stand when the world sits in comfort. My dear brothers and sisters, crucifixion is not a passive scene. It is an act of God's defiant love. It is an act wherein God says, I do not give up. I love you from the cross. My heart pours out for you. बाबा भयणीनो, जेजू खरेंच ताच्या बापान
आमचे खातीर पराधीन केलो. Jesus is killed because God required it, because God wanted that his son should be sacrificed for the sake of mankind. Jesus refused to stay silent about a world which needed to be different. He was a prophet, he was a leader, he was a king, he was a guru, without any army, without any palace, without any disciples or an ashram. बाबा भयणो, आयच्या दिसाक ह्या खुर्साचेर आमी नोदोर मारतना कितें केलें काय जेजून? He spoke up. He welcomed the downtrodden. He welcomed the sinners. He welcomed the tax collectors. He welcomed the prostitutes. So cross is not the end. It is an amplifier. O खुरीस आमकां बाबा भयणो एक व्हडली खुणा आमच्या भावार्थाची. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता तें Jesus is not a silent spectator, but he is an active intercessor. Jesus stands in place of the accused. Who are the accused? We are the accused. Tetelestai o shami muntao. It is finished. And Baba Bhayani, what is finished? His mission, his speaking up, his radical ways, his unstoppable love. ना. आज जेजू आनी तुका आनी म्हाका म्हणटा, स्पीक अप, उलोय. आज तुवें आनी हांवें उलोवंक गरज. द क्रॉस स्टँड्स बिफोर यू एंड मी. विल यू स्पीक अप or stay silent? Will you speak up for those who are suffering around you? Will you speak up to those who are crushed by the system? Or am I a complicit person who agrees with all their ideas? Baba Bhayani, what do I do? Is my preaching only to provoke, or is my preaching to enlighten? Is my preaching or is my an example only to give a big lecture, or do I use my words to put them into action? Something that transforms, something that changes, something that will help me to find a way. Baba Bhayani, आयच्या दिसाक खुर्साचेर नोदोर मारून, it should not only comfort us, but it should help us to transform our lives. खुर्सार रावन जेजू अशें उलयता. लॉज नाशिल्ल्यांक तो म्हणटा, हांव तुमचो मोग करतां. ताचे गाय सांडलोल्यांक तो म्हणटा, तुमी म्हाका जाय. विकारी वखदां घेतोल्यांक, सगळे जेजू सवें पयस गेल्ल्या आमच्या भावा भयणांक, आमच्या तरणाट्यांक तो म्हणटा, यू आर माय हँड्स. आय हॅव स्प्रेड आउट माय हँड्स ऑन अ क्रॉस. आय वॉन्ट यू टू बी माय हँड्स. आय वॉन्ट यू टू बी माय फीट. बाबा भयणीनो, आमकां सगल्यांक पोवीस सोबेक तो जागृत रावंक उलो मारता. ह्या संवसारांत आमकां सगल्यांक तो म्हणटा, पुरो जालें? Is it finished for you, or do you want to speak for me? Do you want to take my part? बाबा भयणो, आयच्या दिसाक आमी निश्चय करुया. बेश्टोच देखावो आमी पडोवचो न्हय. बेश्टोच जेजूच्या खुर्साचो उमो आमी घेवचो न्हय, पूण आमी उठुया. आमच्यो सांखळ्यो आमी तोडुया. कित्याक जेजू आमकां बुजवण दिवंक न्हय, पूण आमकां जैतिवंत करूंक ह्या खुर्सार मेलो. खरेंच जेजू आमकां म्हणटा, म्हजे हात तुमी, म्हजे पांय तुमी. हांवें म्हाका बापान विचारलें
तेन्ना म्हजो जीव प्राण तुमचे खातीर दिलो. आज तुमी म्हजे गोवाय जावंक हांव तुमकां उलो मारतां. Let them be the witnesses of Christ who gives us an example from the cross. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आतां आमी वेगवेगळ्या सोर गरजां खातीर प्रार्थना करतल्या. यादनीक दर एक मागणें कोणा पासत करता तें सांगतलो तेन्ना आमी ओगीच रावन मागुया. उपरांत यादनीक तें प्रार्थन आमच्या सगल्यांच्या नांवान बापाक उबारतलो. आमी भोगतीन आनी बावरतान वांटो घेवया. सगळीं उबी रावया. प्रितीच्या भावा भयणीनो, देवाचे पवित्र सभेक पासत प्रार्थुया. आख्खे प्रेतुमीचेर आख्खे पवित्र सभे शांतीची आनी एकवटाची चड गरज आसा. आनी आमी आमच्या सर्गीच्या बापा थाबोन आसतना वाखाणच्याक ताणें आमची जीण सवस्कायेन राखची आनी आमची काळजां आनी मनां समाधान करची. ही भोव मोलादीक देणी आमकां फावो कर बोड आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं मागुया. दिमी घालुया. उठा. सुर पदवीदार देवा, सासनाच्या बापा, जेजू सवें तुवें सगल्या राष्ट्रांक तुजी महिमा उगडापी केली. आखे प्रितमेर विस्तरलेल्या तुजे पवित्र सभेक भावार्थान सदां थीर करून दवर आनी तुजे काकलुतीन सांबाळ. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आतां मागुया आमी आमच्या पाप साहेबा पासत धर्मदूतांच्या वर्गान आखे पवित्र सभेचो बापूय आनी गवळी जावूक देवान ताका विचून काडला. ही बारादीक जबाबदारी विस्वाशीपणी सांबाळूक आनी जेजूचे कुशे परमणे देवाची पोर चलोवंक ताका उजवाड आनी कुडी आत्म्याची घोटाय दिवून आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं मागुया. दिमी घालुया. उठा. ओ गणित जाणवायेच्या आनी सर्व बळिश्ट देवा, बाग्योन पेद्रूचेर आनी ताच्या फाटल्यान येतल्या दर एका बाग्योन बापाचेर आखे पवित्र सभेची बारादीक जबाबदारी तुवें थारावन दवरल्याय. आमच्या बाग्योन बापान आपल्या जाणवायेच्या उतरान आनी परजोडीत देखीन आमकां क्रिस्ती सोपुर्नायेचे वाटेन चलोवंक पवित्र सभेच्या तारवाचेर उप्रासलेल्या वादळा मदें दिरादीक तांडेला वरी थिरायेन वेरें धरून तिका फुडें व्हरूंक आनी बरो गवळी कसो सगल्या आपल्या शेळ्यांक राखूंक आनी चोरूंक आनी तांचे पासत मोगान आपलो जीव लेगून दिवंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आनी धीरान ताका बोर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. मागुया आमी सर्व धर्मबुर्यारा पासत आनी भावार्थ्या पासत आमच्या धर्मोद्योक्षाक आनी सोमेस धर्मोद्योक्षाक यादनिकाक
प्रधान सेवकाक आनी सोर धर्माक मुंडयारांक सगळ्या भावडत्या बरोबर राख आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. दिमी घालुया. उठा. सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूची आख्खी गुडार्थ कूड तूं पवित्र करताय, चलयताय आनी वाडयताय. ह्या गुडार्थ कुडीच्या सांद्यां पासत मुणगे आमा समेस्तां पासत आमी मागणें करता तें तूं दोयनाय. आमच्या जोणेकल्याच्या आपोवण्या पोरमणे तुजी विस्वाशीपणान चाकरी करूंक आमकां करपा दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आतां मागुया आनी आमच्या क्रिस्त धर्माच्या नवशिसां पासत बावडताची स्वता मनात आनी काळजान घेवंक तांकां आतां कोर म्हूण आनी पवित्र स्नाना वरवीं तांची सोर पातकां भोगसून आमच्या सुबय जेजू क्रिस्ताक तांकां एकवटाय म्हूण आमच्या दोयाळ बापा लागीं मागुया. दिमी घालुया. उठा. सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, तुजे पवित्र सभेक सदांच नवीं भुरगीं दिवन तिका तूं फळां बरीत करताय. पवित्र स्नान घेवंक तयार जाल्ल्या नवशिसांचे गिन्यानान उजवाडाय आनी तांचो बावार चडय. आनी पवित्र स्नानाचे जोरीन नवो जल्म दिवन तांकांय तुजी आपणायलोलीं भुरगीं कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. मागुया आमी आमच्या सुमय जेजू क्रिस्ताचेर भवाड ठेवतात ते आमच्या सोर बाबा भयणा पासत काळजान आनी कोन्नेन सोद सोदून तांकां कृपा दी म्हूण आनी आमच्या सांगाता तांकां सगळ्यांक आपल्या एकेच पवित्र सभेचे पवित्र सभेन एकठांय कर म्हूण आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. तिमी घालुया. उठा. सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, शिंपडलोल्यांक तूं एकठांय करताय आनी एकठांय जाल्ल्यांक तूं एकवटान सांबाळटाय. तुज्या पुताच्या हिंडाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी एकाच पवित्र स्नानान तुका भेटयलोल्या समेस्तांचो एकवट एकाच ओकोण बावार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आतां मागुया आमी जुदेव भाव भयणा पासत देवाची वितलोली पोरसां जावन तांणी सोर पोरसां मदें देवाचें उतर पयलें आयकलें आनी पयलो तांचे लागीं देवान करार केलो. तर ह्या जिव्या देवाच्या मोगांत वाडोवंक आनी करार केल्ल्या देवाचें विस्वाशीपण ओळखून तांकां विस्वाशी रावूंक आनी ताच्यो भासावण्यो सुपूर्णयेन भोगूंक तांकां फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. दिमी घालुया. उठा. सर्वेस्परा सासणाच्या देवा, आब्रामाक आनी ताचे संस्थीक तुवें बासावण्यो केल्ल्यो देखून विस्वासान आमी तुका हें प्रार्थन करता. पुर्वीं तुवें तुजी करून घेतलोले पोरचेक बासायलोल्या सोडवंडाराक ओळखूंक आनी ताचे वरवीं बासायलोलें दायज भोगूंक पावय. हें आमचें मागणें दोयेन आयकून घे. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. मागुया आमी आमच्या सोम्य जेजू क्रिस्ताक आपलो सोरवंडार म्हूण ओळखून घेनान तांचे पासत देवान नेमलोल्या एका सोरवंडाराक मानून घेवंक आनी सोडवणेची वाट धरूंक
पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागुया. तिमी घालुया. उठा. सोरपदवेदार आनी सासनाच्या देवा, संवसारांत निशोभ नासलेलो लोक अजून जेजूचेर बावार दवरिनात. तांकां सगल्यांक खऱ्या काळजान तुजी वाट सोदूंक कुरपा दी आनी स्वताच्या उजवाडाक पावय. तांकां एकामेकाच्या मोगान एकवटाय तुका ओळखूंक आनी तुज्या देवीक जिविताचे गूट सपूर्णायेन समजून घेवंक आमची तान वाडोय आनी संवसारान तुज्या मोगाचे खरे साक्षी आमकां कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. हाता मागुया आमी देवाक वळखोनात त्या मनशा पासत खऱ्या मनान आनी काळजान बरें तें करून खुद जिव्या देवाची पावूक ताका कुरपा दी म्हूण आमच्या बापा लागीं मागुया. दिमी घालुया. उठा. सुरपदवेदार देवा आनी सासनाच्या देवा, सोमेस्त मनशांनी तुका उतरेकून सोदूंक आनी तूं मेळ्ळो म्हणटोच दादोशी जावंक सगल्या मनशांक तुवें रोचल्याय. क्रिस्ती लोकाच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन तुजो दयाळ मोग ओळखूंक आनी अशें सगल्या आडकोडींचेर जैत व्हरून तुजेशी येवंक तांकां कुरपा दी. हे परी तुज्या एकल्याच खऱ्या देवाच्या सोमेस्तांच्या बापाच्या मोगान तांकां सगल्यांक दादोशी कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. मागुया आमी धोर एका देशाच्या राजकारभाऱ्या पासत देवाचे कुशे पोरमणे आपली जबाबदारी घेवंक आनी हे भाशेन सोर देशांनी खरी स्वतंत्राय आनी शांती आमचे खातीर तांची मोना उजवाडाय आनी तांचे कुशो घोट कर म्हूण बापा लागीं मागुया. दिमी घालुया. उठा. सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सोर मनशांची काळजां आनी सर्व लोकांचे हक्क तुज्या हातान आसात. दर एका देशाच्या राजकारभाऱ्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेन तांच्या राजकारभारा खाल देशान लोकांक शांती समाधानाचो आसरो गावूं. सर्व वायटांनी गांवचें सुदारण जावं आनी सोमेस्तांक आपआपल्या धर्मा प्रमाणे जिवंक सत्या होक मेळूं. हे आमचे मागणे बोलेपणान आयकून घे. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आतां मागुया आमी तोरेच्या वायटांक सांपडलेल्या पासत मनशांची मोना सगळ्या वसतांतली निवार म्हूण भातक्यांक देंवचाराच्या गुलामपणांतली सोडय म्हूण सोर तरांच्या सांकडी आनी बांदपास तोडून उडय म्हूण बुखेल्ल्यांक जेवण खाण पिडेस्तांक भलायकी आनी कोयद्यांक सुटका दी म्हूण पयणाऱ्यांक वाटेर राख म्हूण पोद्देशांक आपआपल्या मायगांवांत आनी मोन्नाचे तोणीर आसतल्यांक स्वर्गराज्यान पावय म्हूण बापा लागीं मागुया. दिमी घालुया. उठा. सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, दुखेस्तांची तूं बुजवण कोश्टवतल्यांची तूं गोठाय. सर्व तरेच्या कोश्टा विघ्नांनी तुका उलो मारतल्यांच्या मागण्यांक कान दी आनी तांच्या गरजांनी तांकां पाव. अशें तुजे दयाळायेची कोनवाळ्या बापाच्या काळजाची गोडसाण चाकून बुजवण आनी संतोश ती भोगूंक पावूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं.
आतां आमी सोमरंबेच्या दुसऱ्या भागान भितर सरता. पवित्र कुर्साची बुजवण. कुरीस कोश्ट वळवळ्याची खुणां आसली. सोम्या जेजून खुर्सार कोश्ट भोगून ती मोगाची निशाणी केली. खुरीस लोजेची आनी उणेपणाची खुणां आसली. सोम्या जेजून खुर्सार कोश्ट मरण सोंसून खुरीस मानाची आनी मोहिमेची खुणां केली. खुरीस शिरापाची खुणां आसली. सोम्या जेजून खुर्साच्या पॉलंगार कोश्ट मरण सोंसून ती सोडवणेची खुणां केली. आतां मुण्यारी धांपलोल्या खुर्साचो एक एक भाग उक्तो करतलो आनी हें खुर्साचें लाकूड हें प्रतिगान गायतलो. त्या वेळार येयात ताका नमस्कार करुया. हो भावार्थाचो जबाब आमी दिवया. उपरांत आमी पवित्र खुर्साची बोजवण करतना सोम्या जेजून आमचे पासत कोश्ट वळवळे सोंसले हें वळखून घेवन जिविताची नवसरणी करूंक कृपा मागुया. हे कुर्साचे लाकूड ताचे संवसाराचो सुरवुंडार उमखोळ्ळा. हे कुर्साचे लाकूड ताचे संवसाराचो सुरवुंडार उमखोळ्ळा. ये कुर्साचे लाकूड ताचे संवसाराचो सुरवुंडार उमखोळ्ळा. बाबा भयणीनो, आमचे कोफरार मेंबर तुमकां सांगता ते भाशेन तुमी पवित्र कुर्साची बोजवण करूंक मुखार येतल्या.
चोत्राय दवरची. आमी जे पयशे हांगासर घालतले ते किरीत भाशेन होली प्लेसीस पवित्र जागे जेरुजल्यांत आनी हे दुसरे सुवातेर आसात थंयसर वेतले. सो वॉट एवर कलेक्शन वी मेक द वेनरेशन ऑफ क्रॉस गोज टू द होली प्लेसीस म्हूण तुमकां आदी फुडेंच कळयता. गायन घेवया I-34 पेज नंबर 136 I-34.
मोगाल भाव भयणीनो, आमी आतां आयच्या सोमरमण्याच्या तिसऱ्या भागान भितर सरता. क्रिस्त प्रसाद. आयज पवित्र मिसाच्या बलिदानाचो समारंभ ना, पूण कालच्या मिसान संस्कारलेलो उंडो आतां वेदीर हाडटल्या आनी आमी तो भोगतीन काळजांनी शेवतल्या. जेजूक आमच्या काळजांत घेवन घेतना कोश्ट मरण जेजून आमच्या मोगा पासत सोंसलें हें वळखून घेवन पातकाक पाट करून नवें कुरपेचें जिवीत जेवंक पावलां मारूंक हें सोर्गीचें जेवण आमकां बळ आनी गोठाय जावं. भाव भयणीनो, खुर्साचो उमो आमी घेतला. हो उमो एक बेस्तो लाकडाचो उमो न्हू, पूण खेरीत खुरीस जाचेर जेजू उमखोडला आनी आमची सोडवण केल्या. संस्कारलेलो जेजू ह्या आल्ताराचेर येता म्हणल्यार वच नियाळ करात तुमच्या मनान. तुमी उमो घेता आसतना एक बेस्ती चाल न्हय, पूण खऱ्या जिव्या जेजूच्या खुर्साची, जो खुरीस आमचो सोडवणेचो हातयार, ह्या हातयाराक तुमी हात लायला, ह्या हातयाराचो तुमी उमो घेतला. हें तुमच्या मनान हाडात. सगळीं उबी रावया. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी आतां धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रोगोत आमी शिवंक वेता. ती आमचेर झुट्टी आनी खास्त हाडिना जावं, पूण तुजे काकलुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रांक म्हाका भलायकी मेळटली.
Mogar Baba Boinino, while we welcome the presence of our non-Catholic brothers amidst us, we request them to refrain from receiving communion. Only the baptized and those who are in the state of grace can receive the Holy Communion. जी कोण बातिजात घेतल्यान आनी किरीत भाशेन कुमसाराचो साक्रामेंट संदान साक्रामेंट घेतला ताणीच कुमयाव घेवचो म्हूण आमी मागता. देव बरें करूं. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
Gesù sławić Boga. Sardo hawe tuka, jem kora bartoli, pisaj boradali, poti makabur, gaya magalipor, narod povitrovka, dovol sodat skaza, poti makabur, gaya magalipor, narod povitrovka, dovol sodat skaza.
प्रार्थुया. सूर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा, आमच्या दोयाळ बापा, जेजूच्या बागयोन मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमा मनशांक तुवें नव्यान तुजें जिवीत दिलें. कोनवाळाईन तुवें आमकां दिल्लें हें जिवीत आमचे भितर सांबाळ आनी वाडोय. ह्या गुटान वांटो घेवन तुजी खरी भक्ती करूंक आनी आमचे जिणेची नवी चाल सदांच तुका मानता तशी मांडून हाडूंक आमकां कृपा दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आतां जेजूक खुर्सावेलो देवपाची रीत जातली. ही रीत चलता आसतना आमी एक सदांचो देखावो कसो न्हय, पूण भक्तीन वांटो घेवया आमच्या भावार्थाची खेरीत रीत आनी खेरीत घडणी आमच्या भावार्थाची. जेजू तुजे पासत आनी म्हजे पासत खुर्सार मेला आनी ताका आतां खुर्सावेलो देंवन आमी जेन्ना हें पुरसांव काडटा तेन्ना ती आमच्या एक भावार्थाची एक खुणा. देखून ह्या पुरसांवान वांटो घेता आसतना आमी भक्तीन वांटो घेवया. एकामेका लागीं उलोवची न्हू आनीक आमच्यो उरलेल्यो गजाली सगल्यो कुशीन दवरुया. जेजू मेला तेन्ना पवित्र सभेक हो ओगेपणाचो वेळ, अ टायम ऑफ सायलन्स. भायलें सायलन्स तशें भितरलें सायलन्स. म्हणटच आतां आमी सगळी रीत जावन परतून घरा वेता तेन्ना आमच्या घरा लागींनूय आयज जाता ते भाशेन आमी हें ओगेपण सांबाळुया. आमचें भितरलें ओगेपण तशेंच भायलें ओगेपण. गरज जाल्यारूच उलोवया आयज. हेर सगल्यो खबरो ज्यो आसात आनीक आयज रीत कशी जाली, कोण वयर चडलो कोण सकयल देंवलो हें फाल्यां दवरया उलोवपाक. आयज जेजूचें मरण आमी समरमता आसतना जण एकल्याक सगल्यांक आमकां ही एक ओगेपणाची वस्त जावं दी. आमचेच भितर या जेजूक भेटुया आनी जेजूक आमच्या जिवितान ह्या पुनर्जीवनपणाक आमी भरवशान रावया. आनी फाल्यांच्या दिसाक राती आमी जेन्ना हो भरवसो घेवन हाजीर जातल्यो तेन्ना ती आमकां एक आत्मीक आनी खरेंच अर्थाभरीत रीत जातली. नाजाल्यार सदांची आनीक एक रीत आमची चालू जातली आनी आमचें क्रिस्तांवपण आसा थंयच उरतलें. तर ही कृपा आमकां घेवया. आयज मिसाचे सोंपणेक आमकां परजेचेर आशिर्वादाचें प्रार्थना आसा. निमणो आशिर्वाद आयज ना कित्याक आयज मिसाची भेट ना. तशेंच फाल्यांच्याय दिसाक मिसाची भेट ना. हेंच ओगेपण मुखार व्हरून आमी सकाळचें मागणें करतले 7 वाजता. जाता ते भाशेन सगल्यांनी 7 वाजता ह्या मागण्यांत वांटो घेवंक येवचें. तशेंच जीं कोण वाचपां करूंक आसात सांजेर जागरणाच्या मिसाक तांणी येवन आपली प्रॅक्टीसूय करूंक सगल्यांनी हाजीर जावचें. ऑल्टर सर्वस वेदी सेवकां जीं फाल्यां मोदयांनीच्या मिसाक हाजीदार करतलीं तांणी सगल्यांनी सकाळीं प्रॅक्टीसीक हाजीर जावचें. तशेंच आमच्या कॉन्फ्रारीच्या भाव भयणांनी सगळी तयारी करूंक बरे भाशेन आनी PPCच्या वांगड्यांनी सगल्यांनी तयारी करूंक हाजीर जावचें. जेजूच्या ह्या मरणाच्या दिसाक परजेचेर प्रार्थना जाता. हें मागणें चलता आसतना हो आशिर्वाद तुमचेर मागून घेयात. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या पुताच्या पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून तुजे परजेन ताच्या मरणाचो भक्तीपणी उगडास केला. तर तिचेर सुबापणी तुजो आशिर्वाद पडूं. तिका तूं बोगसणें फावो जावन आनी बुजवण मेळूं. तिचो भावार्थ वाडत वचूं आनी सर्गीच्या मार्गान थीरपणान चलून सासनाचें सूख ती भोगूंक पावूं. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. निमणी रीत आमी ह्या पुरसांवान वांटो घेवंक तयार जाता आसतना आमच्या कॉन्फ्रारीचे भाव भयणां आमकां जी मांडावळ दाखयता ती मांडावळ सगल्यांनी सांबाळची. आनी आतां भक्तीपणी
हे रितीन जेजूक कुर्सावेलो देवपाचे रितीन आमी सगलीं कोंफरार तशें सगलो लोक भक्तीपणान वांटो घेवया. आमचो कोयर आमकां बरे भशेन गितां गावन भक्तीपणान हातून वांटो घेवंक आदार दितलो. ह्या गितांच्या उतरांचेर जाता जाल्यार आमचें मन दवरुया आनी आमचे दोळे हांगासर जातल्या ह्या रितीचेर दवरुया.
मागता सगळ्या लागीं पुरसांवाक भायर सरूंक.